Tension continued for second consecutive day in Mirabag village over the ongoing Bandara issue. A strong opposition from local residents intensified today. According to reports, the situation escalated this morning when the contractor reached the site to resume work. Villagers objected to the move, leading to a heated argument at the location. Residents have been voicing concern over the project and are demanding the work to be stopped until their issues are addressed. The atmosphere in the village remains tense, with locals standing firm on their opposition. Authorities are closely monitoring the situation to prevent any further escalation and to maintain law and order. तर काल आमची मिटींग जाल्ली आमचे खूप डाउट्स आसा की आमचे ते गव्हर्मेंट जे ऑफिसर आहा ते विचारपाक येतो कॉन्ट्रॅक्टर आनी सिंपल साहेब हांगा आतां काम चालू आहा हे कसली काम हांगा कोण म्हाल काडून व्हरता गांव आमचो काय हांगा नाला बांदता काय स्विमींग पूल घालता हे आमकां कळपाक जाय न्हू साहेब हांगा एक बोर्ड आसपाक जाय कितें तरी कन्सर्न कोण डिपार्टमेंट आसा हांगा कोण तरी आसपाक जाय न्हू ऑफिसर कोण तरी कोणा विचारपाचें हे तूं व्हडलें व्हडलें गांव आमगे हांगा देवस्थान आसा हे आमगे हांगा 50 गणपती पायता हांगा जर हे अशें तुमी हांगा काम चालू केलां हें कोणा सांगून केलां कळपाक जाय न्हू आमकां हे आतां तूं म्हालय काडटा म्हणून कळना तूं हांगा स्विमींग पूल बांद कांय कळना हे आतां कोण सांगतलो कोणा विचारपा आमी ही दादागिरी जाल ना बरें आमकां तेणे किनारपट्ट्यार रावता म्हणून येवन कोण पुरो जालें गाता सकाळ फुड्याच्यान की तुमी एक इलिगल बांदार हांगा बांदपा येयला तेजेर ऑब्जेक्शन हाडून तांकां परत हाडलें म्हणून तुमचे हे स्टेप कशें तुमकां हें जालें की हे गांवाचे रावता न्हू तुमी म्हणून एक सांगता आमगे कार्यामळा देवा म्हारवाची हे सांगता तेणेच आमकां इतली जागृती दिल्या आनी तेणे हो आज आमकां जो फोर्स दिलो पळय बायलां त्या फोर्साचेर आमी हे इतले केले कडेन आसा आनी हेज्यावनूय चड आमी करतली पूण तांकां हांगा कोणाकच भितर आमी घेवची ना एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपाक पडल्यार सुद्दां केता येता आमकां सांगता कायदो हाती घेयनाका कायदो हाती आमचे जेन्ना पेशंस पेड्यार पडटले तेन्ना आमी कायदोय हाती घेवपाक तयार जातली ह्यो बायलो एकवटान हे तुमकां ठाम सांगता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.